नावेली ग्रामसभेन आयतारा पंचायतीच्या लेखा परीक्षा अहवालाच्या सुमार 60% भागाक मान्यताय दिवन जायत्या नागरी प्रस्नांचेर थाराव पास केले। वांगड्यांनी कलम 39A काडून उडोवपाची मागणी केल्या। कोयर व्यवस्थापन बरे तरेन सुदारपाचे, सीसीटीव्ही लावप, खणिल्ल्या रस्त्यांची योग्य तरेन दुरुस्ती, रस्त्या कुशीच्या अतिक्रमणा आड कारवाय, मेगा प्लॉटिंग प्रकल्पाची चौकशी करपाचो उलो मारला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। But do not do this. As a senior member of Gram Sabha, I am going to help gele. But I am telling you, do not. Ange naile now bedi kunave. Ami sarpanja kode question kine kori tu. Hey, gunaile. Sarita. Anta taka. Question ko answer to ka muni saunu. Sogale to kai sagela clear aanu tuka. What you want to ask? Tuka sarpanch. कितें फॉलो करूंक ना हे पंचायत बॉडीच्या नोटिसा काडले आनी फायनल ऑडिटराक धाडचे पयले स्टँडींग कमिटीन ते चोवन ते धाडचे। सो स्टँडींग कमिटी ती रिवायज करूंक ना, म्हाका सुद्दां 10 वर्सां गेली। सो जाता जाल्यार आयज ग्रामसभा मेंबरांच्या मदलें कोणाक घाला, सरपंच, सेक्रेटरी आनी कोण पंच धरून आनी ग्रामसभाचे मेंबर धरून एक स्टँडींग कमिटी काड आनी स्टँडींग कमिटी ना जाल्यार इट्स अ ग्रामसभा मेंबर्स, पूण स्टँडींग कमिटी काडल्यार बरें सर। ऑडिट रिपोर्ट प्लेस केल्लो, सो ऑडिट रिपोर्टाचेर थोडेशी डिस्कशन जालां आनी आमी एटलिस्ट 50-60% सुमार आमी कंप्लायन्स केले दीस ऑडिट पयलीं जालां आमगेलें। सो थोडे वेळे ते आमी ग्रामसभा मेंबरांनी नदरे मुखार हाडले टू कंप्लायन्स करे आनी क्लियर कर ऑडिट रिपोर्ट। देन द एडमिनिस्ट्रेटीव रिपोर्ट, तितून आमगे एडमिनिस्ट्रेशनाचे थोड्योश्यो एरियाज आहाय लोकांगेले। Some of the builders, flats owners, shop owners, they have purchased for investment. So तेम कितें केलो हांवें ती भायर आसताय तांकां आतां आमी डिमांड नोटीस काडपाक जाय, तो पयसो रिकवर करपाक जाय। बरो आहा तो आमगेलो चड आहा, सो तोय हाडपाक आमी जाता तितले इनिशिएटीव घेवपाक पडटलीच, कित्याक इट इज एन रेवेन्यू टू द पंचायत। सो वी आर ट्रायिंग आवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग। तिसरी गार्बेज कलेक्शन पळय आमगे कोता तो कॉन्ट्रॅक्टराक आमी कोटेशन इन्वायट केली in the newspaper, and that rule is as per the Goa Waste Management Rule 2016 आला। पयला लागलो 2016 आता केला 26 न्यू रूल येयला। त्या रुला प्रमाणे ते पडके गायडलायन दिल्या त्या प्रमाणे आमी कोटेशन इन्वायट केली। दीस अमाउंट कमिंग ओनली 1 पेपर, उमको अमाउंट आलो 2 पेपर्स, उमको अमाउंट आलो 3 पेपर्स। सो वी हैव पुट ऑन द 3 पेपर्स बिकॉज वी आर ए क्लास पंचायत, ऑल्दो वी आर नॉट डूइंग वेट ओनली ट्राय कोता नाही। सो तेजे आमी एप्रुवला धाडो आहा। टिल देन वी कॅनॉट कीप द पेमेंट। ग्रामसभा मेंबर म्हणटात, सम ऑफ द ग्रामसभा, नॉट ऑल, दे से कीप द पेमेंट होल्ड। वी कॅनॉट कीप द लेबरांगे पेमेंट दवरले ना, आनी इट इज एन गार्बेज इशू। टुमोरो हालीं तरी गार्बेज कलेक्शन बंद जालें एंड द होल विलेज विल कम बिकॉज ऑफ दीस 5-6 मेंबर्स आर लागून। सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द गार्बेज सिस्टम। वॉट एवर रॉंग थिंग इज हैपनिंग दे कैन ब्रिंग टू आवर नोटिस। पंचायत विल एंड द गार्बेज कमिटी इज देयर to rectify this. Government had given the certain committees to help to the panchayat, so they are also working. Like biodiversity have done the good job, and because of that they got South Goa again #1 mela, first prize mela. So committees are also working. Think Gram Sabha, even some of the members they just come and tell. So they may tori own tori ki help kele to the panchayat, to the members, it will help. So some, not all, some are helping to the panchayat. रेजोल्यूशन गेली ती न्हू आमगेले रोड सायडीन मातशे आमगेले थोडे लोक आमगेले आहाय, थोडे मागीर बायले आहाय म्हणटाय कितें आसता रोड सायडीन नुस्त्या विकताय, तरकारी विकताय, फ्रूट विकताय, तेंक म्हणटाय ती काडपा जाय न्ही। कलेक्टराक लेटर कोड आनी टेल द कलेक्टर टू रिमूव विथ द पुलीस प्रोटेक्शन टू काड तेंकां। नावेली विलेज पंचायतीन डेडिकेटेड मार्केट बीन ना? मार्केट आहा, पूण मार्केट आमकां वचून सोद नाय। सो मेनी टायम्स वी हॅव डन द ड्रायव, so many times they have given them a हें घालून दिला, पेपर्स घालून तुमी भितर बसाय। स्टील नाही सांगलें एक एक्सिडेंट जाय जाल्यार तुमचे येतलो। वन एक्सिडेंट टूक प्लेस इन पोंडा, दॅट टायम कलेक्टर हॅज रोटस तो मेल म्हणून सायडीन। हाल कितें जाय जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल लोक पॉयंट आउट करताय टू द पंचायत, वाय पंचायत इज अलाउइंग दिस इज द थिंग्स हॅपन। सरपंच टाटा पॉवराचें कितें जालें डिस्कशन? सॉरी, टाटा पॉवरान एक प्रपोजल धाडलो आमकां NOC दिवून टू टेक द अप्रुवल। सो दॅट इज ऑल्सो अपोज बिकॉज ते प्रायवेटायज जायत जाल्यार हाल्या बिलां चड येतलीं। आतां लोक स्मार्ट मिटरा लागून बोवाड करता आनी दॅट आउट ऑफ हँड वयतलें आनी आमगे लोकल जे गांवचे गोंयचे भुरगे जे डिपार्टमेंटाक कामां आहाय तेंगे हाल्या काम वचपाक शकता।
डिगिंगाचे कितें इश्यू आशिल्ले PWDन रोड डिगिंग करून सोडले रोड डिंग आख्खे रस्ते पिड्या गेले. नंबर 1 पॉयंट मदें सिवरेज डिपार्टमेंटान काडला, सायडीन अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी लायन आनी हे सायडीन पायपलायन गेले. सो होल रोड्स आख्खो काबार जालो. सो ते म्हणटाय ते तांकां परमिशन दिल्लें करपाक, पूण रिस्टोरेशन जालें ना. फॉर दॅट दे हॅव टोल्ड अस टू रायट टू द डिपार्टमेंट हू हॅज गिवन द परमिशन टू डिगिंगा कलेक्टरा.